शिकार शियारंत बारे करो करो बरियार शकर करो मामा बाबा बरियारिया मामारिया हालेलुया 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 ओके हम स्टार्ट करिए बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन मंगळा बाप्पा त्या वरच्या वेळापासून आम्ही तुका परत अर्जान दिता ऐसो वरतो दीस सगळं आमकां फोव केलंय या वेळापर्यंत आमकां सलोवले या पासून अर्जान दिता पयल्यातल्या तुझ्या मजतीन परत आम्ही सांगता मेळ्ळ्या तुझे उतार शिकोवंक तू कित्याक तू आमचो कुमकदार आणि मजतदार जावन आसाय तू उतरांतातले सत तू आमकां उगडापे करताय आमच्या सत्यानी बघा तुझे कृपेन या पासून आम्ही तुका अर्जान दिता आयच्या दिसा तू उतरांतातले सत आमकां शिकय ते सत आमच्या जिवितान पाळोन आमच्या तातून असली महिमा आमच्या जिवितान अनुभव करून हेरांकी आमकां शिकोवंक तू कुमकाच्या अर्जान दिता अशें देवान कितें बसयलां आमच्या जिवितांत ते जिवीत भरून आमचे आमकां जिवंक फोव करचे पासून आनी हेरांकी शिकोवचे पासून अर्जान दिता ह्या वेळार तुझे उतार आयकूंक अडखळ करतले सर्व वायट स्पिरिताक अडखळीक जेजू तुझ्या नांवान बांदून नाश करता हेच घडये एरेकल्याच्या खालच्या मनांत हांव न्हू पयसर म्हण जेजूच्या नांवान तुका फरमायता अशें एकल्यानी जिवीत जिवता स्वीकार करून तुझ्या नांवाक महिमा जावन मागता हे मागणें करता तुझे पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात आमेन 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 प्रेज गॉड हालेलुया 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 ओके प्रेज गॉड यस चिंता 2 हप्ते पयले हांवें खंयचे शिकयले उडा सागे तुमकां प्रेज गॉड हालेलुया उडा कसं असागे प्रेज गॉड ओके पहिले आम्ही रिव्हिजन करूया ताजे बाकी असले आम्ही नीतिवंतपणा विशयात शिकून असले खंयच्या विशयान पडा नीतिवंतपणा विशयान रायचियसनेस इले रिव्हिजन केल्यार तुमकां उडास येत पळय आम्ही त्या देवाचे उतार घालून आसा आमी पळया इब्रू 5:12-13 पळया काले म्हणटा पळया इब्रू घरान बरयलो 5वो अध्याय 12वी-13वी ओळ प्रेज गॉड प्रेज गॉड वचन ब्रदर वाचा सिस्टर प्रेज गॉड हाचे भितर तुम्ही हेरांचे शिक्षक जाय असले पूण देवाच्या संदेशाची मुळा समजणी तुमकां परत्यान दिवंक आनी एकल्याची आतां गरज पडल्या निबर खाणा बदलाक तुमकां आतां दुधाची गरज आसा प्रेज गॉड जो कोण दूध मात्र पियेता तो आनीकी बळशा बरी न्यायनितीचो ताका अनुभव ना निबर खाण व्हड जाल्ल्यांक जायत्या अनुभवान बरे खंयचे वायट खंयचे म्हणली समजणी जोडलेल्यांक प्रेज गॉड 12 गेला सिस्टर पण हांगा कितें बरयलें हाचे भितर तुमी हेरांचे शिक्षक जाय जे असले प्रेज हांगा सांबाव हेब्रेव घरा बरयलें पत्रान म्हणटा हे दळा आमी देवाच्या उतरांत आमी जल्माल्या देवाक आमी समजून काण गेल्या आमी देवाचे उतार आयकात हांव म्हणटा देवाचे उताराची समजणी मेळ्ळ्या म्हणटा
ताच्या उपरांत आमी कितें जाय आसलें, हेचे भितर तुमी हेरांचे शिक्षक जाय आसले. आमी हेरांक शिकयचे आसले. आमकां कितें गत आसा देवाच्या उतरान, आमकां कितें स्वताची शिकवण मेळ्ळ्या, कितें उगडापण जाला ते आमी हेरांक शिकयचे आसले. पूण हांगा कितें जालां म्हळ्यार पळया, पूण देवाच्या संदेशाची मुळावी समजणी तुमकां परत्यान दिवंक अनेकल्याची गरज आतां पडल्या. प्रेज गॉड. आतां म्हळ्यार मुळावी, आतां काले जाला परत तुमकां मुळावी शिकवण. मुळावी म्हळ्यार आमकां कोत्ता फावंडेशन, पळय मूळ फावंडेशन आमकां हर एका गरजेचें. आतां एक घर बांदतना आमी फावंडेशन घालता, पूण आमी फावंडेशन घालून गेल्यार घर मुखार वयर बांदूं जाताय? साध्य आसा की? खाली हांगा फावंडेशन घालें आनी मुखार परते फावंडेशन घालें आनी भितर परते फावंडेशन घालें, घर वयर येता की? वयर येवंक साध्य ना, पळय की. पूण केदाळ फावंडेशन घाला, आतां मुळावी शिकवण मेळ्ळ्या, ताच्या वयर बांदिचें. म्हळ्यार केदाळ एक घर फावंडेशन घाल्या पण ताच्या वयर बांदून आयल्यार मात ते वयर येता आनी ते संपून जाता. जर तर फावंडेशन पुरो घालून रावल्यार, वयर बांदिना जाल्यार ती घराची काम संपूर्णते पावना आनी त्या घरांत कोणी वस्ती करूंक जायना. त्याच रितीन आमी आनीक मुळावी शिकवणेचेर आसा. आमचे मुळावी शिकवण घालें पाताक आनी बोगसाणें, पाताक बोगसाणें, पाताक बोगसाणें. तातूंत संवसण न्हू आमी मुखार आनीक वृद्धी जावना. देवाचे तर म्हणटा हाचे भितर तुमी हेरांचे शिक्षक जायचे आसले. पूण देवाच्या संदेशाची बरी खबराची, ह्या देवान कितें केलां प्रत्येक सांगचें जाल्यार ताच्या नित्यवंतपणाची तुमकां समजणी जायचे आसले. पूण कालें जालां, मुळावी समजणी तुमकां परत्यान दिवंक अनेकल्याची आतां गरज पडल्या. निबोर खाणा बदला तुमकां आतांय दुदाची गरज आसा. आमी दूद कोणाक दिता? दूद आमी भुरग्यांक दिता, वय की. भुरग्यांक आमी दूद दिता, पूण त्या भुरग्यांक निबोर खाण दिल्यार जाता की? जायना. अजीर्ण जाता, वय की. आनी कालें बद्याक जावंक पुरो. केदाळ भुरगे दूद पिवन आसता तर ताची वाडावळ साध्य ना. भुरगे आसतना ताका दुदाची गरज आसा आनी ते वाडावळ जाल्या उपरांत ताची वाडावळ जाल्या उपरांत ताका निबोर खाणाची गरज आसा. जर तर ताका दूदच दिल्यार जायना. आतां एक भुरगे फर्स्ट स्टँडर्ड जावन ए शिकून आसा, बी शिकून आसा, सी शिकून आसा, ABCD शिकून आसा म्हणल्यार 10वे क्लासीर इतर शिकून आसा म्हणल्यार ताचे ते कांय बरेपण पळोवंक जायना. केदाळा ते भुरगे वाडावळ जाता त्या रितीन ताका समजणी येवची गरज, त्या लेखान ताणें शिकची गरज. तेद्या वेळार मात ताच्या जिवितान ते बरेपण पळोवंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ओके, मुखार घाला, वयर घाला. 12:13. आतां कालें म्हणटा, दूद मात पियेता तो बाळशा बरी म्हणटा. कोण दूद पियेता तो बाळशा बरी. कशें बाळशाक संपूर्ण कांय समजणी ना. ताका केदाळ एक बाळशे ताच्या आवयचेर या वडिलांचेर वचून आसता. त्या रितीन जर तर आनीक आमी मुळावी शिकवणेचेर आसल्या तर आमी हेरांचेर वचून आसता. केदाळाय ताचे कोणाक मागणें करतना ताचेर गी आनी ब्रदराडे गी आनी हेरांक गी कोण आत्मीक रितीन आसात आमी तांचेर वचून आसता. कित्याक आमी दूद मात पियेता. मुळावी शिकवण मात आमकां गत आसून न्हू. देवाच्या मुखार हांगा बरयलां, जो कोण दूद मात पियेता तो आनीकय बाळशा बरी. न्याय नीतीचो ताका अनुभव ना. न्याय नीती कोत्ता रायटियसनेस विशयांत न्याय नीती विशयान गोतू ना. जो कोण म्हणजे व्यक्तीक न्याय नीती विशयान गोतू ना, रायटियसनेस विशयान गोतू ना जाल्यार तो बाळशा बरी. आमचे ते जायते जाणांक न्याय नीती विशयान गोतू ना. म्हळ्यार देवाचें रायटियसनेस म्हणटा. रायटियसनेस म्हळ्यार रायट स्टँडींग विथ गॉड. रायट स्टँडींग विथ गॉड. आमकां प्रॉब्लेम कालो म्हळ्यार केदाळ आमी ते नित्यवंतपणा विशयांत या कृपे विशयांत शिकयतना मस्त विरोध आसतात. तुमी फातका विशयांत शिकयनात लोकांक, त्या उपवासा विशयान शिकयनात, ताच्या विशयान शिकयनात,
कोणेय आमकां ल्हानपण येत सांगला सोडनो तुम्ही फातकी तुम्ही ते करतात हे करतात ते सांगला सोडनो कोणी जेजू क्रिस्त ते आसा तो फातकी न्ही तो नितीवंतपण जोडलेली परजा म्हणल्यार आमकां कोणी कळत करूना त्या देखून आमी कालेगान आसा आनी कितें मुळावे शिकोवन आसल्या वरवीं देवान ताच्या पुता मरिफात आमचे पासून कितें केला ताची समजणी आमकां ना ते समजून नासल्या वरवीं आमच्या जिवितांत हर एक संदर्भार आमी हेरांक वंदून आसा केदाळाची खरी समजणी या देवाच्या उतराची उगडापण आमकां मेळटा ताच्या उतरां मरिफात शिकोणे मरिफात सता मरिफात आनी पवित्र सत्यान ते आमच्या जिवितांत तो देवान दिल्लो अधिकार उपयोग करूंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 ओके एक मिनिट प्रेज गॉड पळय 14 घाल म्हणटा निबोरकान व्हड जाल्ल्यांक जायत्या अनुभवान बरे खंयचे वायट खंयचे इल्ले वयर करा म्हणजे समजून रडल्या प्रेज गॉड हालेलुया तेका निबोरकान कोणाक भुरग्यांक दिवंक जायना जर भुरग्यांक काले जाता निबोरकान दिल्यार जायना तांकां कितें दूदूच जायची निबोरकान दिल्यार तांकां जिरोण करूंक जायना ही सता न्यायनीती विशयांत कृपे विशयांत तांकां समजूंक कश्ट मारतात कित्याक म्हळ्यार तांणी आनीकी तांतूंत आसात कालें हांव फातकी आनी फातकाचे बोगसाणे आनी मेल्या उपरांत सर्ग मागीर ताचे मदें कितें आसा ह्या कुर्सार कितें जाला देवान ताच्या पुता मरिफात आमकां कितें बरें जोड दिला ताच्या विशयांत आमकां खरी समजणी ना प्रेज गॉड हालेलुया 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 पळय ती मुळा विशीं कोण कितें म्हूण पळया हिब्रू 6:1-2 घाला सिस्टर प्रेज गॉड ह्या पासतो आतां क्रिस्ता विशयांतले प्राथमिक पाठ सोडया आणि चड संपूर्णकायेक लक्ष दिवया आमी परत्यान गुन्यांदे फातर घालचो नाका गुन्यांद म्हूण असलेली भावार्थाची ही सता तुम्ही जाणात मोर्न हाडटात त्यो संगती आमी सोडी जाय आणि देवाचेर विश्वास दवरी जाय बस सेकंड शुद्धीकरणाच्यो रीती हेरां वयर हात दवरप मेल्ल्यांचे पुनर्जीवनपण आणि शासनाची जडती या सर्व मूळ प्रस्तावा विशयांत तुमकां येदोळचो शिकोण मेळ्ळ्या प्रेज गॉड पळया आता वन सेकंड कर ओके प्रेज पळया परत तांकां म्हणटा पळया ह्या पासतो प्रेज गॉड आता क्रिस्ता विशयांतले प्राथमीक पाठ आमी सोडीचे प्राथमीक म्हळ्यार कळ्ळें न्हू प्राथमीक म्हळ्यार तें मूळ शिकोण आमकां मूळ शिकोण खालें म्हणटात आमी पातकाचे बोगसाणे मेळोवंक तुमी दूख धरीचे तेच दूख धरीचे कोणी आमकां सांगतात की जेजू क्रिस्तांत तुमी फातकी न्ही तुमी नितीवंतपण जोडलेली परजा म्हणून कोणी आमकां शिकयला की ना आमी एका वेळार ते प्राथमीक पाठ मात तेचे उतर म्हणटा ह्या पासून आतां क्रिस्ता विशयांतले प्राथमीक पाठ सोडया आणि चड संपूर्ण एक लक्ष दिवया आणि परत्यान बुन्यादी फातर घालचो नाका म्हळ्यार बुन्यादी फातर सांगलें फावंडेशन आमकां इम्पॉर्टंट आतां एक घर बांदीचें जाल्यार आमकां फावंडेशन गरजेचें पूण फावंडेशन घालून गेल्यार घर बांदूंक जायना एक फावंडेशन गेलें आनी एक फावंडेशन गेलें वयर फातर बांदिना जाल्यार घर जायना त्याच रितीन आमी त्या मुळा विशीं कोण आसल्यार मुळा विशीं कोण कडी जाणूंक गरज आसा पूण तांतूंत रावल्यार आमची आत्मीक वाडावळ या देवान कितें आमकां ताच्या पुता मरिफात करून दवरला जोन दिला आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक जायना त्या म्हणटा परत्यान बुन्यादी फातर घालचो नाका आतां एक फावटी घाला फावंडेशन आमकां आतां सत कडी जाला त्या सतांत आमी मुखार वचोंक आनी मुखार वदी जायची आमी नाका बुन्याद म्हूण असलेली भावार्थाची ही सता तुमी जाणात हे तुमकां गोत्ता हे बेजीक शिकोवन आमकां गोत्ता हर एकल्यांक बेजीक शिकोवन गरजेची ती मूळ पाठ जाल्या आतां बुन्याद घालूंक जाला आतां खाले त्या बुन्यादीर परत आमी बांदीचे जर तर आमी बांदिना जाल्यार आनी बुन्यादी तर आसल्यार आमी ल्हान बालशाबरी कित्याक वसले आमी कित्याक आमकां न्याय नितीचो अनुभव जावना देवाच्या नितीवंतपणा विशयांत आमकां कळीत जावना देवाच्या कृपे विशयान आमकां खरें कळीत जावना ह्या देवान
त्या कुर्सार कितें केलां ताच्या विशयान आमकां गोतूना. जायते क्रिस्तांव कुर्सा पर्यंत येतात पूण त्या कुर्सार कितें जाला तो कुर्सार मेलो एक कसो गोता आमच्या पातका बसोवचो म्हणून. पूण ताच्याकी वर्थ कितें जावन आसा पातकाक मरून आमी नितीवंतपण काल जिवचे खातीर ताचें नितीवंतपण आमकां दिलां म्हणल्यार गोतूना. तो गायलो कित्याक तो गायांनी आमकां बरें केलां म्हणल्यार आमकां गोतूना. तो विणगो कित्याक मेलो आमची लज ताणें खाणगिल्या म्हणल्यार आमकां कळीत ना. कित्याक तो शिरापाचें मरण मेलो कित्याक आमचे वयर असले शिराप काडलेले आमकां गोतूना. त्या कुर्सार आमी ताचे सांगाता मेला म्हणल्यार सत आमकां कळीत ना. आमकां बापातय ताणें राज्य केलां म्हणल्यार आमकां कळीत ना. आमचें मरण तो मेळ्ळा ताचे सांगात आमी मेल्या म्हणल्यार सत कळीत ना. त्या देखून आमी खाले करूंक आसा ही पुरा स्वता केदाळा कळटा आमी बुन्यादी खातीर आसल्यार कळना ताचे आमी एकांत मुखार वचपाचें. ताच्या पुता मरिफात कितें पुरा केलां ताच्या विशयान समजून जोडल्यार मात आमकां कळीत जातात. पळया मुखार म्हणटा मोन अर्थात त्यो संगती आमी सोडी जाय आनी देवाचेर विश्वास दवरिजे. प्रेज गॉड. आतां आमकां कोत्ता आमी देवाचेर म्हणटा देवाचेर विश्वास दवरिजे आनी आतां आमी शिकल्या देवाचेर विश्वास दवरनासल्यार पावना. आतां देवा सारकेसो विश्वास दवरचे. देव कशें उलयलो त्या रितीचो विश्वास जायचे. हरी एकल्याक कोता देवाचेर पातिनी आसा देवाचेर बावार्थ आसा बरें पूण देवा सारकेसो बावार्थ गॉड कायंड ऑफ फेथ म्हणटात तो आमी देव कशें उलयलो समस्या आसतना समस्या उलोवना समस्याक तो पर्याय उलयलो. ताणें कितें हरी एक आत्मीक संवसारांत आसा कर दवरला. आमकां कोता एफिशियन 1:3 म्हणटा जेजू क्रिस्तांतय ताचे एकवटांत आसलेल्या वरवीं सर्व आत्मीक बेसांवांनी आमकां भरला. ताचे एकवटांत आसल्या वरवीं जेजू क्रिस्ताचे एकवट पूण आत्मीक रितीन हरी एक देवान तयार करून दवरला. आमकां हेच्या विशयान जायते जाणांक खबरच ना. आत्मीक संवसारांत कशें देवान आमकां कोता उत्पत्ती ग्रंथार पयले भुमी निराकार रिती आसली आदिसाक अंधकार भरून आसलो काळोख आसलो पूण त्या वेळार देव समस्या उलोवना समस्याक पर्याय उरलो. कशें सैतानान पुरो विभाड केलो निराकार रिती आसले काळोख आसलो पूण देवान काय केला पयलेच उजवाड आसलो आत्मीक संवसारांत. ते समस्ये मध्ये समस्या उलोवना समस्याक पर्याय उलयलो. त्याच रितीन आमच्या जिवितांत देवा सारकेसो भावार्थ जायचे. केदाळ आमी समस्या पळोवचो न्ही समस्या कितें पर्याय उलोवचे व्यक्ती जायचे. तेदाळ मात्र देवान दिल्लो तो अधिकार आमी सारक्या रितीन उपयोग केल्ल्या वेळार त्या उतरांत आसली महिमा आमकां पळोवंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पळय दुसरी गोळ काय म्हणटा सेकंड शुद्धीकरणाच्यो रिती हेरां वयर हात दवरप मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण आनी ससनाची जडती ह्या सर मूळ प्रस्तावा विशयांत तुमकां येदोळचो शिकोवण मेळ्ळ्या. पळय हांगा काय म्हणटा शुद्धीकरणाच्यो रिती हेरां वयर हात दवरप मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण आनी ससनाची जडती ह्या सर मूळ प्रस्ताव विशयान तुमकां येदोळस शिकोवण मेळ्ळें. आमी आनी तेच आसा शुद्धीकरणाच्या रितीन ते करीजे हे करीजे पातकाची प्राजीत करीजे तेचूच शुद्धीकरणाक ते करीजे आनी हेरां वयर आमकां हात दवरून मागल्यार आमकां गोतून आमचे हात आमी दवरल्यार मागूंक जाता या आमी वचोन हेरांक मागूंक जाता. ते मेल्या उपरांत मात पुनर्जीवनपण आनी ससनाची जडती ते पळय मूळ आसा जायना म्हणने ते पुरो मूळ शिकोवण पूण आमी आनीकी तातूंत आसा आमी प्रगती जोडोना. आतां ओडो सांगल्या बरी जर तर एक भुरगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 10वी म्हणसर ABCD शिकता जाल्यार त्या भुरग्याक कांय बरेंपण पळोवंक जाता कांय म्हणजे उन्नती पळोवंक जाता. त्याच रितीन हांव ल्हानतावन आतां काल जावन भुरगीं जावन इतली प्रायमचेर कितें मूळ शिकोवण आसा तातूंच आसा. आनी एक सांगचे जाल्यार काल एक आमच्या बापायक नमन बरें आसा जाल्यार म्हणजे ते कांय बरेंपण पळोवंक जाता त्या दिवस सांगलें ते जाल्यार नितीवंतपणा विशयान उलयतना थोड्यांक ते जायना मागीर ते काले सोडून सोडचे गे आमी सोडून सोडूंक सांगना तेंची ताच्या सांगात आत्मीक रितीन वाडवळ घेया. देवाच्या उतरा प्रमाणे तुमचे आलोचन बदलिया. आमी खाली आसा पाताक आनी पातकाचे काय म्हणटात जिनी बदलाप न्ही काय म्हणटा रिपेंटन्स आनी पेनन्साक डिफरन्स आसा.
पळय ती एक वाट ती बायली रिपेंटन्स म्हळ्यार काय आमचे चेंज युअर थिंकिंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हणजे चिंताप म्हणजे आलोचन बोलायचे जर तर म्हणजे भितर ते बदलावन येना जाल्यार बायल्यान हांव बदलून कांय फायदो ना केन्ना म्हणजे ते भितरले बदलावन जाता म्हणजे चिंताप म्हणजे काळजांत मनांत हरियेक ते जाल्यार ऑटोमॅटीक म्हणजे भायर बदलता आमकां खंयचे कशी सडावत आमकां बायल्यान सारके करूंक जाय भितरले आमची चिंता बदलूंक नाका त्या देखून आमच्या जिवितांत ते बदलावन येना ताका म्हणटा देवाचे उतार आयकल्यार मात्र पावना ते उतार कितें सांगता ते करचे तेन्ना मात जो मनीस कटफार बांदलेला मनशा बरी म्हणटा देवाचे उतार तर आयका नासतना आयकला पूण पाळिना जाल्यार तो एड्डा बरी आमकां कोता दोनी घरा खाले जाल्यार पावस आयलो आवळ सोडले आनी जड वारें मारले आनी दोनी घरां मारले पूण खालेले कटपार बांदलेले घर कोसलोवन पडोंक ना खंयचे कोसलोवन पडलें रेंवेर बांदलेले कित्याक ताणें उतार आयकला पूण पाळोना तातूंत आमच्या जिवितांत देवाचे उतार कितें सांगता त्या प्रमाणे म्हणजे चिंता बदली ना जाल्यार आलोचन बदली ना जाल्यार म्हणजे समस्या वेळार वारें वादळ येतना कश्ट येतना हांव त्या काय म्हणटात रेंवेर बांदलेल्या हेड्ड्याभर ते केदाळ कोसलोवन पडटा सांगूंक जायना जर तर देवाचे उतार काले सांगता ते आयकून म्हणजे चिंता बदलयता आनी ते भावार्थां सत मानता आनी ताचेर हांव फातीन रावता जाल्यार म्हज्या जिवितांत येतात वारें वादळ पूण ते कोसलोवन पडना प्रेज गॉड हालेलुया 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 बरी खबर म्हळ्यार हांवें कितें करी जाय म्हण न्ही बरी खबर म्हळ्यार हांवें कितें करी जाय म्हण न्ही हांव क्रिस्त थंय कोण जावन आसा हे समजल्यार ती बरी खबर म्हज्या जिवितांत कार्य रुपाक घालूंक जाता आमी काय करता सुवार्थ म्हळ्यार हांवें कितें करीचें म्हणून हांव समजूंक येता तुवें कांय करीचें म्हूण ना तूं कोण जावन आसाय क्रिस्त थंय या जेजू क्रिस्तान तुजे पासून कितें केलां ताच्या विशयान जर तूं जाण आसा ते जाल्यार तुज्या जिवितांत बदलून येता आमी काय करता आमचें नितीवंतपण सोदूंक येता हांवें कालें करीचें हांवें कितें करूचें हांवें तें करीचें हें करीचें तशें करीचें म्हजें नितीवंतपण म्हजें बरें कामां वरवीं हांव देवाक मेसवंक मानवंक येता केदाळा हे म्हजे चिंता बदलयता हांवें कितें करीचें न्ही हांव कोण जावन आसा क्रिस्ता थंय त्या क्रिस्तान ताच्या देवान ताच्या पुता मार्फत म्हजे पासून कितें केलां ताचें तें म्हणजे समजून हांव चड आनी चड सडयतना तें जाणा जातना म्हजें तें असलें उणेपण उणें उणें जावन येता ताका म्हणजे देवाचें नितीवंतपण म्हजें नितीवंतपण न्ही ते पुरो धर्मार्थ देणे ताचे पासून हांवें कितेंच वावर करूं ना आमकां कोत्ता एफिशियन 2:8 म्हणटा ग्रेस टू फेथ वय कृपा आसा म्हजो भावार्थ हांवें उपयोग करूंक आसा दोळ्याक दिसना वय जेजू मेला म्हणजे हांवें ताच्या सांगाता मेला म्हणजे फाताक खांद्याक गेला आनी ताचें नितीवंतपण म्हाका दिला त्या देखून हांव नितीवंतपणाची पर्जा जाल्ल्या वरवीं ह्या म्हणजे कुडीक खंयचे वायटाक पातकाक पिडे शिडेक सैतानाक कोणाक अधिकार ना प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून 2 कोरिंथियन 5:21 घाला सिस्टर प्रेज गॉड पातकाचें खत नासलेल्याक देवान आमच्या पासून पातकाचें बलिदान केलो अशें आमकां ताचे उद्देशीन देवाचें नितीवंतपण जोडलेली पर्जा जायशी केली काय म्हणटा देवाचे उतर पळय पातकाचे खत नासलेल्याक देवान आमच्या पासून पातकाचे बलिदान केलो म्हळ्यार जेजू ते पाताक नाटले त्या देखून ह्या संवसारांत एकलोच एकलो पातका विणे जल्मलो जेजू मात्र कित्याक म्हळ्यार हर एक मनीस काय म्हणटात आवय बापायच्या संपर्का वरवीं जियेता पूण हांगा जेजूचो जल्म जाताना जेजू पवित्र सक्तीन गर्भे जालो ते कोणाचो दादल्याचो संबंध नाटलो खाली मरियमाची गर्भ मात असले आनी तिणें ते देवाचे उतर एक्सेप्ट केल्ल्या वरवीं पवित्रात्म्याच्या परमनाच्या सक्तीन ती गर्भे जाल्ल्या वरवीं ताचे ते पाताक नाटले त्या देखून हांगा देवाचे उतर म्हणटा पातकाचे खत नासलेल्याक कोणी ना संवसारांत पाताक नाटलो एकलो मात जेजू मात देवान आमच्या पासून पातकाचो बलिदान केलो पळया
आमी पाताक केल्ले आदामा मग कित्याक आदामा भितर आमी आसल्या वरवीं ते पाताकाचे परिमाण आमचेर जे आसले पूण देवान काय केलें ताच्या पुताक ह्या संवसाराक धाडून मनशा रुपार एक पाताक मात नाटले आमचे पाताक काय केले आमचे बसत पातकाचे बलिदान ताका केलो ताका बली पेटयलो आमचे बसत ताका बली दिलो आमकां कोत्ता पयल्याच्या खरानांत पातका बसत बली पेटयताले मन जातीक पेटयताले तशें देवान काय आपल्या एकल्याच पुताक आम्हा सर्वांची पातका बसत एकच पटी कुसार आमचे बसत बली दान केलो बली केलो बली दान केलो आमचे बसत कित्याक आमी नितीवंतपण काल जायचे म्हण आमकां कोत्ता पळय अशें आमकां थाचे उदेशी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली फर्जा जायची केली प्रेज गॉड पळय अशें आमकां थाचे उदेशी कोणाचे क्रिस्ताव उदेशी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली रायचियसनेस रायट स्टँडिंग विथ गॉड नितीवंतपण जोडलेली फर्जा जायची केली कशें आमी आदामा भितर आसले आमी पाताक करूं जाल्यार आदामा भितर आसल्या वरवीं ते पाताक आमचे वयर आयले तशेंच हांगा जेजूक आमी सत मानल्या वरवीं सोमी सडवंदार स्विकार केल्ल्या वरवीं आमी नवी रचना जाल्ल्या वरवीं आतां काय जालें ताचे नितीवंतपण आमकां मेळ्ळें खरी एक हे भावार्थान जाता त्या देखून ताचे नितीवंतपण आमचें न्ही अशें आमकां ताचे उदेशी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली पर्जा जायची केली प्रेज गॉड आतां आमी त्या देखून आमी फातकी न्ही आमी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली पर्जा त्या मेवडासोरीचे जर तर हे आमी स्विकार करिना जाल्यार भावार्थ सत मानिना जाल्यार आनी आमी गुलामपणाचे जिवीत जियेता कित्याक आमकां कोत्ता जिवीत आनी मरण आमच्या जिबेर आसा केन्ना म्हणसर आमी हे सत उसारिना आनी भावार्थ सत मानिना आमच्या जिवितांत ते पडोंक जायना केदार आमचो हांव म्हणटा हांव पतकी हांव कळू हांव माती हांव गोबर तशेंच आसता केदार हे सत उसारता हांव पळय पातकाचे खत नाटलेल्याक देवान म्हजे बसत काले गेले पातकाचे बलिदान केलो अशें म्हाका ताचे उदेशी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली पर्जा जायची केली प्रेज गॉड त्या देखून हांव देवाचे नितीवंतपण जोडून म्हज्या बऱ्या कामा वरवीं न्ही ते नितीवंतपण मेळ्ळें रायट स्टँडींग विथ गॉड म्हळ्यार ताचो स्वभाव देवाचो स्वभाव मेळ्ळो म्हणजे कामा वरवीं न्ही बागार जेजूक हांवें भावार्थान सत मानल्या वरवीं स्विकार केल्ल्या वरवीं हे म्हज्या जिवितांत म्हाका फावो जालें कशें मरी मायेन देवाचे उतार स्विकार केले आनी ते उतार हे संवसार मनीस जावन आयलो तशेंच आमी ते भावार्थान स्विकार करतना आमी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली पर्जा जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 पळय उगडापण 5:10 काल म्हणटा पळय Revelation 5:10 तांचे वरवीं आमच्या देवाची याजाकी सेवा एक रयाळ घराणें घडलें त्या घराण्याचे पृथ्वीर राज्य चलयतले प्रेज गॉड हांगा पळय तांचे वरवीं आमच्या देवाची याजाकी सेवा करूंक एक रयाळ घराणें घडलें प्रेज गॉड रयाळ घराणें घडलें त्या घराण्याचे पृथ्वीचेर राज चलयताले प्रेज गॉड आमी रयाळ घराण्याचे रयाळ याजाकी वर्ग वय पूण देवाचे उतर खाले म्हणटा देवाची याजाकी सेवा करूंक एक रयाळ राय केदाळ खाले करता भीक मागता या राय पण चलयता राय पण चलयता वय अधिकार चलयता वय पूण आमी काय करता भीक मागता प्रॉब्लेम सांगता मात आमी रयाळ याजाक वर्ग म्हणून पूण कामां करता ताचे विरोध देवाचे उतरा प्रमाणे आमी रयाळ याजाकी वर्ग राय कशें ताचो अधिकार चलयता ताची हुकुमात तो चलयता आनी लोकांक कितें गरज आसा ताचे वेवस्था करता आमी काय करना रयाळ याजाक म्हणल्यार विचारता
आम्ही देवाचे नीतिवंत पण जोडलेली परजा म्हणून विसरता देवान आमकां विसरून काडला म्हणून विसरता आणि एरा मनशां बरी आमचे जिवीत जियेता तितलेच न्ही ह्या घराण्याचे पृथ्वेचेर राज चलयतात काही सरकार न्ही काही पृथ्वेचेर आमी कितें आसा थोड्या डाऊट आमी कितें आसा थोडी चिंता आमकां करता आमी सरकार राज चलोवंक आसा म्हणून पूण देवाचे वता सांगता तुम्ही हरी एकली हांगा पृथ्वेर आसात त्या घराण्याचे पृथ्वेचेर राज चलयताले काही पृथ्वेचेर आमी चिंतला सरकार वचून राज चलयता म्हणून देवाचे वता सांगता पृथ्वेर कित्याक आमकां करता उत्पत्ती ग्रंथार देवान ताच्या सारक्या रुपाचो रचलो आणि मनशाक अधिकार दिलो या सगळ्या संसाराच्या सर वस्तूंचेर वैगी पूण आमी राज चलयता देवान आमकां राज चलोवंक दिला खंयचेचेर पिडेचेर समस्याचेर सैतानाच्या फटीचेर सैतानाच्या कुतंत्रावेर आमकां राज चलोवंक दिला पूण बेजाराचे गजाल म्हळ्यार आज ते आमचे वयर राज चलयतात कित्याक आमकां गुंतून आमकां अधिकार दिला ते ताका म्हणजे एकेदाळ आमसर आमकां सता उगडापी जायनात आमी आनीकी गुलामपणांत आसता स्वतंत्र मेळना कांय फायदो ना स्वतंत्र खरें स्वतंत्र केदाळ मेळटा सत तुमकां सुटका दितले केदाळा त्या उतरांत आमी कंटिन्यू आसलेली इफ यू कंटिन्यू इन माय वर्ड यू आर माय ट्रू डिसायपल जॉन 8:31-32 म्हणटा म्हज्या उतराक खाल जाल्यार ओबे जाल्यार उतारांत निरंतर असल्यार उतार कितें सांगता ते केल्यार खाल्यार जाल्यार तुमकां सत कळी जाता ते सत तुमकां सुटका दितले म्हणटा जर तर हांव उतरांत वेळ करचिना जाल्यार उतार हांव समजून घेना जाल्यार उतार हांव उसारिना जाल्यार बसाचे देणे जावन आत्मीक संगतींनी हांव वेळ करचिना जाल्यार म्हाका ते सत कळी जायना देवाच्या उतरांत वेळ करचिना जाल्यार ते सत म्हाका सुटका दिवंक जायना त्या देखून सत सुटका जाल्यार हांवें निरंतर त्या सतात रावचे सत हांवें आयकाचे सता विशयी समजून घेवचे जाल्यार ते सत म्हाका कालेता सुटका दिता प्रेज गॉड त्या देखून पृथ्वेचेर राज चलयता म्हळ्यार सर वायट शक्तीचेर पिडेचेर समस्येचेर कुतांतराचेर आनी सैतान कितें आता त्या पासांतले हर एकल्याचेर आमकां ताणें अधिकार पदवी दिल्या प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून उगडास करया देवान कितें पुरा केला ताच्या पुता मारिफांत हर एक देवाच्या उतरांत बरयला जर तर ते उतार वाचून म्हजी चिंता बदली ना जाल्यार पाळिना जाल्यार हांव हेड्डा बरें जर तर देवाच्या उतरांत खाले बरयला ते हांव भावार्थ सत मानता जाल्यार कार्यरूपाक घालता जाल्यार हांव खटपार बांदलेल्या मनशा बरें विणसोण आमची हांव चिंता बदलिता या हेरांक बदलिता म्हजे बदला हांव नाडटा काळजा मनाचे आनी हेरांक बदलूंक मागता या देवाक बदलूंक मागता केदाळ हांव बदलाता जाल्यार म्हज्या जिवितांत बरेपण पडूंक मेळटा केदाळ हेरांक बदलूंक आनी देवाक बदलूंक येता हे आमचे काय म्हणटात हे बिलकुल साध्य जायना केदाळ हांवें बदलाचें म्हज्या देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजी चिंता हांवें बदलाचें देव सांगता तुमी पृथ्वीचेर राज चलयतल्यात हांव ते सोडून हांव मनशाचेर राज चलयल्यार जायना देवाच्या उतरा प्रमाणे राज पदवी आमकां ताणें दिल्या सर वायट शक्तीचेर सैतानाच्या खांबाचेर दिल्या त्याचेर अधिकार चलोवंक ताणें म्हाका अधिकार दिल्या उपरांत केदाळ हांव ताच्या नांवान ते वापरता त्या वेळा हांव म्हज्या जिवितांत रिजल्ट पळयता प्रेज गॉड हालेलुया 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 मुखार या आमी रोमन्स 5:17 घाला म्हणटा पळय एक मनशा वरवीं ताच्या पथकाक लागून मरणान आपली राजवटकी चलयली ते खरें जाल्यार एक मनशा जेजू क्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आनीक कितलो उरतो देवातावन दाराळ कृपा आनी नितिवंतपणाचें धर्मार्थ देणे जोडलेली त्याच क्रिस्ता मारिपाक जिवीत जोडतेली आनी राजवटकी चलयतेली
प्रेज गॉड. पण हांगा खाली म्हणटा सकयल एका मनशावरवी ताच्या पातकाक लागून मरणान आपली राजवाडगी चलयले ते खरे वय. एका मनशाक होता आदामावरवी आणि पाताक आदारल्या वरवी अविधेयपणावरवी खाले गेले पातकाक ताचे वयर अधिकार मेळ्ळो आणि पातकान खाले गेले आपली राजवाडगी चलयली कशे मरणायले पातकाची मंजुरी मरणान खाले गेले आपली राजवाडगी चलयली ते खरे जाल्यारी तितल्या रावाना ते एक मनशा जेजू क्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आनीक कितलो व्हरतो पळया कशे एका मनशा वरवीं पाताक आयले तशेंच ताचे वर्ते कितें जावन आसा म्हळ्यार एक मनशा जेजू क्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आनीक कितलो व्हरतो देवात हांव धराळ करपा आनी नितीवंतपणाचे धर्मांत तेणे जोडलेली त्याच क्रिस्ता मरिफात जिवीत जोडतेले आनी राजवटकी चलयते चलयतली कोण चलयतले कोण देवाचे नितीवंतपण जोडला पळय गे देवाच्या कृपेचेर वंदून आसा जे व्यक्ती काय करतले राजवटगी चलयतले प्रेज गॉड आनी जिवीत जोडटले जर तर हे सत म्हाका कळीत ना वय आमी आनीक असो हांव पातकी आमी सांगल्यार बेजार जाता आमी ते मागणें म्हणटा थोड्यांक बेजार जायत नमार आनी एका गोलीच्या मागीर तुमी सांगल्यार काय म्हणटात तंतून त्या परदेशी येवेची बळ आमी परदेशी येवेची बळकाली नाही आता मागीर नीतिवंतपण जोडलेली परत आमी आता मागीर आमी कितें म्हणटा आमी काल सांगता आमकांच कळीत आसना थोड्या फावटी मी परदेशी येवेची बळका ह्या दुखाच्या पोंडांत जाल्यार पोंडांत आसता हांव प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून आमी चिंतेची खंयची मागणें करतना सांगचे सारकें आसा की देवाच्या उतराक थाळ पडटा की ह्या जेजून कितें केला त्या उतराक ताच्या कामाक थाळ पडटा की ताचे विरोध आसा की म्हणून आमी समजोयची ताच्या कितें सांगना जाल्यार तोंड दांपून आसल्यार बारी बरें कित्याक आमकां कोत्ता आमचे जिबेर आसा रियेक आमी काले उसारता तशें ताचे फळ आमच्या जिवितांत येता हांगा देवाचे उतर काले म्हणटा एका मनशा जेजू क्रिस्तान वय एका मनशांत पाताक केल्लो वय ताचो परिणाम जावन मरणान आपली राजवाटकी चलयली वय पूण जेजू क्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आनीक कितलो व्हरतो म्हळ्यार जर तर एक पाताक केल्ल्या वरी मरण आयलें वय गे तर जेजू क्रिस्तान आमकां नितीवंतपण जोडून दिला वय ताचे नितीवंतपण जोडला जाल्यार आतां ताची धराळ कृपा ताच्यागी वर्ती जावन आसा म्हणजे अनेक रीतीन अशें समजयत जर तर तूं आतां केदाळा नितीवंतपण जोडलेलो परजो आमी सत मानताय भावार्थान तुजी एक पाताक ताचे नितीवंतपण तुजे तावन काडून उडोवंक जायना उडासदरी ताच्यागी चड धराळ मापान वय गे आमी काले चिंता हांव नितीवंतपण जोडलेले परजो हांवें ते आतां ते केले न्ही तर आतां हांव देवाचो भुरगो न्ही कोणना देव म्हजो मोग करना कोणना तर त्या पातकाक तितली सकत असल्या जाल्यार देवाच्या नितीवंतपणाक ताच्याकी व्हडली सकत आसा की ना असं पूण आमी खंयचे पातळी येता आमी काले चिंता ते हांवें केले पाताकच तोडले म्हणून पळय ते जेजून ते केल्लो सॅक्रिफायस त्या पातकाच्या उणें म्हणून जालें तर वय गे ताणें तशें बलिदान केल्लें त्या पातकाच्या उणें जालें ताका व्हॅल्यू ना म्हळ्यार पाताक ताच्या स्ट्रॉंग म्हणून जालें वय गे समजोणी नासतना पयले केला वय त्या देखून म्हणटा पळया हांगा क्लियर बरयला पळया सकल घाल सिस्टर 14 सिस्टर एका मनशा वरवीं ताच्या पातकाक लागून मरणान आपली राजवाडगी चलयले ते खरे जाल्यारी एक मनशा जेजू क्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आनीक कितलो व्हरतो पळय कितलो व्हरतो मच मोर म्हणटा कितलो व्हरतो ते कंपेर करूंक जायना तुजे एक पाताक ताचे नितीवंतपणा मुखार रावूंक जायना कित्याक देव आतां तुका पळयतना तूं पातकी म्हूण पळयना तो जेजू क्रिस्ता मुखार पळयतना तूं देवाचें नितीवंतपण जेजू क्रिस्ताचें तूं आतां पातकी न्ही देव तुका जेजू क्रिस्ता पळयतना तूं नितीवंतपण नितीवंतपण जोडलेली परजा जावन आसाय ताका म्हणटा देवात हांव धराळ करपा आनी नितीवंतपणाचे धर्मार्थ देणे त्या नितीवंतपणा खातीर हांवें कांय काम करूं
जेजून म्हणजे बसत केला त्या फकत बावार्थान सत म्हणल्यावर ते धर्मात फ्री गिफ्ट ते ताचे पासत हांवें कांय माउंट करूना हांवें कांय सकाळीच सांजेर आनी उपवास ते हे करना हांवें जोड करूना ते नितीवंतपण कांय उपकारना त्या जाल्यार देवान केल्ले ताच्या पुता मार्फत ते हांवें बावार्थ सत म्हणल्या वेळार मेळटा ते नितीवंतपण ते धर्मात देणे जावन आसा धर्मात गिफ्ट जावन आसा त्याच जेसू क्रिस्ता मार्फत जिवीत जोडटले आनी राजवट चलयतले म्हणटा प्रेज गॉड राजवट चलयता आमी चलोवन आसा प्रेज गॉड हालेलुया 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 तेतून ओडोली आमी वाचले देवाचे भुरगे ह्या जाकी रायडवर काही पृथ्वीचेर राज चलयतले हांगाय परत म्हळेला जेजू क्रिस्ता मार्फत जिवी जोडतले आनी राजवटकी चलयतली प्रेज गॉड राजवटी कोण चलयता राय वय गे पण आमी आनी की काले करना सांगू हांव माती हांव गोबर हांव किरकोळ हांव पातकी हांव तसो हांव ताच्या मुखार हांव योग्य न्ही म्हळ्यार जेजून केल्ले खंयचेय वॅल्यू ना हांव मजेच उलोवन आसा ओडपण मजेच म्हळ्यार म्हाका कळ्ळें जेजूकच सकयल घालता वय वय ताणें केल्लें हें ना हांव मजेच गाजोवन आसा हांव तसो हांव असो आमकां ते उलोवंक आपोवना देवाची महिमा गाजोवंक आपोवना देवान ताच्या पुता मार्फत ते आमी उलयचे आमी सदांच उलयतना सैताना विशयान चड उलयता सैतानाची नांवूच काडिली म्हूण ना पळोवंक गेल्यार तूं जेजू विशयान उलय जेजू विशयान उलयतना तुजें तें बरेंपण जाता ते बी उणें जाता आमकां कोणा विशयान समस्या प्रॉब्लेमूच उलयचे प्रॉब्लेम उलयना जाल्यार आमकां न्हीद पडना समस्या सांगिना जाल्यार न्हीद पडना काळे जाल्ले घडीत हेरांक कळीत करना जाल्यार खंयचेय नकारात्मक खंयचे देवाच्या उतरा विरोध आमकां समाधान ना तेत सत आमी कितले जावन सांगता कोणी म्हणी येयल्यार हांवें ते केला सायबा म्हणून तेत गाजयता कोणी म्हणी सांगता की अळे तुजी पातकां जेजून घालून गेल्यात कित्याक देवाचे उतर म्हणटा 1 Peter 2:24 काल म्हणटा आमी पातकाक व्हरून पवित्रपणान दिला एक्चुअली ते नितीवंतपण जायचे नितीवंतपण काल जिवनचे खातीर कुसल्या कुडींत ताणें आमची पातकां वावयली तुवें आतां तूं पातकी न्ही तूं नितीवंतपण जोडलेली पर्जा तुजे पातकाचे बोक्षाणें जेजून 2000 वर्सां पयले दिला तरी एक लॅक माप ताणें केला तुज्या जाग्यार तो मेला तुजे मरण तूं मेलाय ताच्या सांगात तूंय मेलाय तूं आतां नितीवंतपण जोडलेली पर्जा जावन आसा तुवें ते लेखाक घेना तूं जेजूक सत मानल्यार पुरो ताचे एक कोटान राव ते सोड न्हू तुवें ते करीचे हे करीचे ते कर नजो हे कर आतां पातकी मनीस पाता करनासतना काले करता मागीर पाताक भितर आसतना पातकी मनीस पातकाचे सवयत करता वय गे केदाळा ताका हे सत कळी जाता हांव पातकी न्ही आमी नितीवंतपण जोडलेली पर्जा जावन आसा हांव जेजूच्या काले म्हणटात मरणावरी आमकां पातकाचे बोक्षाणें मेळ्ळा आमचे अपराध लेख पत्र ताणें काले खिळावन नाश केला ताच्या रक्तान पुसून काडला तरी एक ही सता जाणा जाता हांव तेदळा मात्र ते सुटकेचे जिवीत आमी अनुभव करूंक जाता नाजाल्यार आनीकी आमी बंद पासत आसता आमची चिंता कित्याक आमी बदलूना आमकां ल्हानपणांत तशें केला पाता केलें वसा कुमसा जाय तातूंत सूख ना जाय पूण तातूंत रावल्यार जायना केदाळ हे सत म्हाका कळ्ळें जाता त्या सता प्रमाणे म्हजी आलोचना बदलयता तेन्ना म्हज्या जिवितांत ते देवाचे बरेपण या देवान कितें ताच्या पुता मार्फत करून दवरला ते म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 रोमन्स 5:19 आसा ತಂತ 19 घाला सिस्टर 17 असल्या 5:19 जसे एक मनशाच्या अविधेयपणावरवी सर मनीस फातकी जावंक पावले तसे एक मनशाच्या विधेयपणावरवी सर मनीस नितीवंत जावंक पावतले जसे एक मनशाचे अविधेयपण एक मनीस कोण आदाम ताणें काले अविधेयपण या देवाच्या उतरा विरोध केले काले सर मनीस पातकी जाले वेगळी
आम्ही करोना ताचे भितर आमी आसल्यान फात केलो जशें आतां सिंपल आतां एक मनशान कालें गेलें एक मनीस कोणान एकलो जेजू क्रिस्तान कालें विधेयपण पडलें देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेलो बाप कितें सांगता तें केलें ताचे वरवीं कालें जाल्यार आमी ताका सत मानल्या वरवीं कशें आमी आदामा भितर आसल्या आतां जेजूक सत मानल्या वरवीं जेजूक स्विकार केल्ल्या वरवीं ताच्या उतरान आमी नवें जल्माल्या त्या देखून कालें जालें नवें जल्माल्या वरवीं ताका आमी बिलीव केल्ल्या वरवीं आतां आमी नितीवंत मनीस जावंक पावले प्रेज गॉड ताका आमी Praise कांय God. करूं ना आमी कशें आदामान फाता केला आमकां इगोत्तो ना आमी ताच्या भितर आसल्या तशेंच आतां जेजूक सत मानल्या वरवीं ताणें विधेयपणा वरवीं ताचें नितीवंतपण आमकां मेळ्ळें प्रेज गॉड आमी जायते जण कालें करता हे नितीवंतपणा खातीर रायटशाणी आमची बरें कामां करूंक येता हांव तांच्या चड बायबल वाचता तांच्या चड मागणें करता हांव सदां रितेरी घेता ते करता हे करता म्हणून म्हजें बरेंपण हांव गजायता हांवें करूंक आसा हें पुरा पूण त्या वरवीं तुका देवाचें नितीवंतपण मेळना सर्गी मेळना सर्ग केदाळा मेळटा म्हळ्यार जेजूक तुवें सत मानल्या वरवीं बिलीव केल्ल्या वरवीं तुजे बऱ्या कामां वरवीं मेळना आमच्या बऱ्या कामां वरवीं मेळटा जाल्यार आदामान फातर केले त्या सगळे ताका बरें कर कालें म्हणजे करियर जातलें ताणें कालें केलें वचून खोली गुंतल्यो तेय कितें जालें ताचे प्रयत्न पळय ताका म्हणजे स्व प्रयत्न या ताचें नितीवंतपण जाल्यार कितें जालें देवान कालें केलें तेय काडलें आनी एक मनजात मारून ताचे सामणे निसयलें ते म्हणटा देवाचें नितीवंतपण ते ताची देवाची कृपा ते देवाचें बरेंपण कितें जाल्यार हांव म्हणजे स्व प्रयत्न येता हांव देवाक लिपता आनी स्व प्रयत्नाक लागून काय म्हणटा देवाच्या विरोध वचून म्हजें नितीवंतपण जोडून प्रयत्न केल्ल्या वरवीं त्या नितीवंतपणा खाल हांव देवा मुखार रावंक जायना ताका देवान कालें गेलें ते कोलयो काडले एक मनजातीक बली पेटयली मनजाती बली पेटय मनजाती मारून ताचे सामणे नेसयले प्रेज गॉड हालेलुया ताका म्हणटा आमचें नितीवंतपण जायना देवाक आमी भावार्थान सत मानल्यार जालें जेजूक ताचें नितीवंतपण आमकां धर्मार्थ देणे वडोलो आमी वाचले धर्मार्थ 17 धर्मार्थ आमी कांय ताका वावर करचे म्हणना आमी भावार्थान बिलीव केल्ल्या वरवीं सत मानल्या वरवीं तें आमचें जालां प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून कालें म्हणटा रोमन्स 5:17 रोमन्स न्ही 2 कोरिंथियन 5:17 आमकां गोत्ता तें प्रेज गॉड Praise God. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तांतय जियेता तर तो एक नवी रचना पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालां म्हळ्यार तशें म्हळ्यार कोण एकलो कोणीय जावन दितो कोण एकलो क्रिस्तांतय क्रिस्तांतय जिवनचें कळ्ळें की क्रिस्तांतय जियेता तर तो एक नवी रचना पोरणे तें गेलें सगळें नवें जालें म्हणटा देवाच्या उतरां थोडे म्हणटा देवाच्या उतरांत आयिल्ल्या वरवीं इल्ली म्हजी दूख गेली इल्लें बरेंपण जालें पूण हांगा देवाच्या उतरां कालें म्हणटा कोण एकलो क्रिस्तांतय जियेता तर तो एक नवी रचना पोरणे तें गेलें सगळें नवें जालें आमकां नवें म्हळ्यार कोत्ता नवें म्हळ्यार आतां एक आमी घर बांदता घराचे भितरलें काम करता पोस्ट लोन तें न्ही नवें जायना तें रिनोवेशन म्हणटा ताका नवें म्हळ्यार कंप्लीट न्यू कशें आमी आदामांत पातकांत जल्माल्या ह्या संवसाराक केन्ना आमी पवित्रांत ह्या जेजूक सोमी सोडून धर्म स्विकार केल्ले घडयेस आमचे पातकाचे सैम स्वभाव गेलो आमी संपूर्ण नवी जाले आत्म्यांत आतां आत्म्यांत कांय करप्शन ना आमी नवी रचना ते चिंता आमच्या मनांत जाता कित्याक हांव आत्मो जावन आसा आतां आत्म्यांत असलें जिवीत म्हज्या कुडींत हांवें हाडिचें जाल्यार म्हजे मनाचे चिंताप बदलूनचें इम्पॉर्टंट कित्याक लागून म्हजी चिंताप हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे ह्या आत्म्यांत कितें आसा ताच्या उतरान कितें बरयलां त्या प्रमाणे बदलतना त्या आत्म्यांतलें जिवीत म्हज्या कुडींत हांवें पळोवंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया ताका म्हणटा पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालां सगळें नवें जालां तें नवेंपण पळयलें जाल्यार हांवें तें भावार्थ सत मानून म्हजी चिंता बदलूंक आसा हांव देवाचें नितीवंतपण म्हण पडले जोडलेली पजां म्हूण हांवें भावार्थान सत मानूंक आसा ते हरी एक धर्मार्थ देणें म्हणलें हांवें भावार्थान तें वळखोंक आसा प्रेज गॉड हालेलुया 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 हालेलुया
पळया केदारा आमी नवी रचना जाता आमकां गोत्ता न्ही पवित्र स्थानांत पवित्र स्थानांत आमकां कितें जाता म्हळ्यार जायत्या जाणांक गोत्तू ना केदारा आमी पवित्र स्थानांत कितें जाता म्हळ्यार समजून मेळ्ळ्यार आमच्या जिवितांत ते बरेपण पळोवंक जाता पळया रोमाकारांक बरयलो 6 अध्याय पयली ओळ काल्या म्हणटा पळय रोमन 6 आतां तर आमी कितें म्हणचें देवाची कृपा दराळ सोडोवन दी म्हूण आमी पातकांतच जिवन रावचें पळया हांगा जायत्या जाणांक एक सूख समजोनी आसा म्हळ्यार देवाची कृपा आसा न्ही आतां देवाचें नित्यवंतपण जोडलेली पर्स जाय न्ही तशें कशेंय जियेल्यार जाता कालेय केल्यार जाता म्हणटा पूण देवाचे उतर खालें म्हणटा पळया आतां तर आमी कितें म्हणचें देवाची कृपा देवाची कृपा म्हळ्यार जाता देवाची सकत देवाची पदवी देवाचो अधिकार देव कशी व्हरता हांव ना फोव जाल्यार तो म्हाका धर्मार्थ दिता त्याचे नित्यवंतपणी त्या धर्मार्थ म्हज्या मेहनतार न्ही हरी एक ताणें दिल्ल्या जावन आसा ते दराळ सोडून देवाची कृपा दराळ सोडून दी म्हणून आमी फातकांतच जीवन रावचें की जायत्या सवाल आसा तर कशेंय जियेत न्ही देव बक्षिता न्ही आमकां जाय जाल्यार जियेत न्ही ना देवाचे उतर खालें म्हणटा पळय मुखार नजो बिलकुल नजो हं, आमी पातकाक मेले हांव तें खरें तर हं. आमी पातकांत जिवचें कशें नोजो म्हणटा पळय पावल काल म्हणटा नोजो तितलेंच न्ही बिलकुल नोजो जर आमी पातकांक मेल्याव ते खरें जर तर आमी पातकांक मेल्याव जेजू सांगता तर खालें म्हणटा देवाचे उतर आमी पातकांत जिवचें कशें जर तर आमी एक फावटी मेल्याव जाल्यार परत आमकां जिवंक जायना वयगी तशेंच आमी पातकाच्या सैमाक मेल्याव देवाचे उतर म्हणटा जो कोण क्रिस्तांत आसा तो एक नवी रचना पोरणे ते सकट गेले आतां नवें जाला तर म्हणजे पातकाक आमी मेल्याव जेजू क्रिस्त कुसार म्हणजे पातकी सैम कुसायला त्या भावाक असत मानता जाल्यार म्हणजे पातकाचो स्वभाव काडला जाल्यार पातकांत जिवचें कशें आमकां गोत्ता पाताक आनी पातका सिन एंड सिन्स डिफरन्स पाताक आनी पातका पाताक ह्या सिन्न स्वभाव सिन्स ह्या पातका ताचे फळ तो स्वभाव ताका म्हणजे थंय ना ते नेचर म्हणजे थंय ना जाल्यार देवाचे उतर सांगता नजो बिलकुल नजो सर आमी पातकांक मेलाव गुड न्यूज घालें आमी आतां पातकांक मेल्याव ती बरी खबर वयगी आमी काय करता आमी पातकी आमी पातकी आमी पातकी म्हणून तसो पूण हांगा देवाचे उतर तुमी आमी आतां पातकां मेल्याव ते खरें तर आमी पातकांत जिवचें कशें क्वेश्चन मार्क सवाल पडते तुमकां गुर्तू ना ही सवाल क्वेश्चन तुमी आतां पातकां मेल्यात तुमी नवी रचना जाल्यात तर परत तुमी पातकांत जिवचें कशें आतां कशें तुमी आतां नित्यवंतपण जोडलेली पर्स ताचे कृपेकाल तुमी आसात ताची काकोड तुमकां मेळ्ळ्या आनी की तुमी पातकांत जिवचें कशें पळय मुखार काल म्हणटा क्रिस्त जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें तवळ ताच्या मरणांती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें हें तुमी नेणान पळय क्रिस्त जेजूचे एकवटान मेळचे खातीर ताचे संकल्प एकवट जावचे खातीर एक जावचे खातीर आमी काले घेतले पवित्रान घेतले म्हणल्यार कशें आदां जावन जल्माले हांव पवित्रानार काले आतां उदकान बुडले हांव म्हणल्यार उदकान बुडचें म्हणल्यार आमच्या पातकाक मेले हांव आदावाच्या सैमाक आमी मेले हांव आनी आमी परत काले जाल्यार आतां जेजूचे एकवटांत आसा आतां त्या पातकी सैमाक आमी मेले हांव त्या देखून बुडटाना तसो अर्थ जालें आमी म्हणजे पातकी सैमाक आमी मेले हांव आदामाच्या सैमाक मेले हांव उठ्ठान आमी नवी रचना आतां जेजू क्रिस्ताचे एकवटान आमी जियेत हांव त्या देखून म्हणटा जो कोण क्रिस्तांत आसा तो एक नवी रचना पोरणे सकट गेले ते आतां सकट नवे जाले प्रेज गॉड हे देवाचेच काम म्हणटा प्रेज गॉड पळया क्रिस्त जेजू एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्रान घेतले ताचे ताकद एकवट जाचे आमी पवित्रान घेतला तितलेंच न्ही तवळ ताच्या मरणांत एकवट जावचे खातीर आमी स्थान घेतले ताच्या मरणांची आमी वांटेली जाले हांव तो मेलो त्याला आमचे पातकी सैमी मेले वडोल आमी वसले आमी पातकाक मेले हांव ते खरें आमच्या पातकाच्या स्वभावाक आमी मेले हांव त्या वेळार आमचे ते सैम मेला ताच्या कुसार आमकांय खेळयला ये तुमी नेणात गी येय गोत्ता गी आमकां क्वेश्चन मार्क पडटा आमकां गोत्ता गी बरो विशय ना प्रेज गॉड
हालेलुया 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 पळया मुखार घाला म्हणटा पळया सोती वळू तशें आसता बापाचे हा. महिमे शक्तीनं क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो तेच परी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मारिपाक आमकां क्रिस्त सवेनी केपिल्यांत आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यांत. प्रेज गॉड पळया हांगा म्हळ्यार तशें आसता बापाच्या महिमे बरी सत्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो पळया आमी चिंता मेल्या उपरांत काले जालें काले जावंक आनी काले जावंक मुखार पवित्र जालें पुरो जालें पूण काय गुड न्यूज काले म्हळ्यार क्रिस्ताक ते कितें जाला ते आमकां येता काले म्हणटा जशें आसता बापाच्या महिमे बरी सत्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो प्रेज गॉड तर ताका जिवंत उठयला जाल्यार हांगा तेच म्हणटा तेच बरी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्रांना मार्फत आमकां क्रिस्त सवे निके पिल्यात आनी ताच्या मरणांत आमकां वांटेली केल्यात जर ताका जिवंत उठयला जाल्यार आमी जिवंत जाल्या आनी तितलेंच न्ही तेच बरी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर म्हळ्यार आमी नवी रचना नितीवानपण जोडलेली फर्जा हे सत्य जावचे जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्रांना मार्फत आमकां क्रिस्त सवे निके पिल्यात पळया पवित्रांना काल आमकां निके पिल्यात आमी मेल्या खंयच्याक आमच्या आदल्या सैमाक आदामांतल्यान येयल्या सैमाक आमी मेल्या बुट्टान आमी मेल्या आनी ताच्या मरणांत आमी वंटयल्या त्या दाळाय एका रितीचें मरण जालें आदामांत त्या दाळा जेजूक सत मानल्या वरी बिलीव केल्ल्या वरी आमी पवित्रांत घेता वय की प्रेज गॉड हालेलुया 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 आतां आमकां निके पिल्या ताच्या मरणांत आमकां वांटेली घेता आमी मेल्या आमचे पातकी सैम आतां मेला आतां हांव न्ही जियेता क्रिस्त म्हजे थंय जियेता प्रेज गॉड हालेलुया 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 मुखार कित्याक तो मेलो तशा ताचे सवे एक जावन आमी मरून जाल्यार ताच्या जिवंतपणांत आमी भागीदार जातले आहोत. कित्याक तो मेलो तशेंच ताचे सवे एक जावन आमी मरू जाल्यार ताच्या जिवंतपणांत आमी भागीदार जातले आनी पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडें आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदले सैम क्रिस्त सांगात आमी कुर्सायला म्हूण आमी जाणाव प्रेज गॉड कित्याक पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडें आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमी काय केला आमचे आदले सैम क्रिस्त सांगात आमी कुसायला म्हूण आमी जाणाव प्रेज आतां काय केला आमच्या आदले सैम क्रिस्त सांगात कुसायला नाश जाला मेल्या उपरांत आतां पळया तुमचे खंय म्हण एक गुलाम आसा म्हणटा द्या ताका तुमी दिसभर काम करतात खरें येतात हर एक काम तो करता सकाळी जावन 6 वरां जावन रात्री 10 वरां एक दुसऱ्या दिसा उठयतात उठाना 6 जाली 7 जाली उठयतात मारतात जाल्यार उठाना पळयतना ताचो जीव गेला ताच्या उपरांत तो मेल्या उपरांत त्या व्यक्ती कांय मिनी काम करूंक जाता कामां ताच्या लागीं जाय वय कितलेंय केल्यार जायना तुमी वयर पोंदा गेले तशेंच आमी पातकी सैमाक मेल्या आमचो स्वभाव मेला जाल्यार आमी मेल्या वय मेल्या उपरांत आमी जर म्हणजे चिंता बदलो ना जाल्यार भावार्थ हांव सत मानत जाल्यार काय जाता म्हज्या जिवितांत आनी आदल्या सैमा प्रमाणे जियेता ते जाल्यार ही हांव भावार्थ सत मानता हांव आतां पातकाक मेला ताचें नितीवंतपण म्हाका दिलां हांव आतां पातकी न्ही म्हजो स्वभाव निके पिला पवित्रांत आनी जेजूच्या एकवटांत हांव आतां नवी रचना जावन आसा एके दाडा भावार्थ सत मानता हांव त्या दाडा मात्र ते हर एका म्हज्या वायट जाल्यार म्हज्या चिंतपाचेर जैत दवरूंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 ओके कोणाक कांय मिनी सवाल आसात न्ही समजले की विषय पोरी सांगला हांवें आदल्या फाटी आमी कितल्या म्हणल्यार देवाचे उतार एक फाटी सांगला समजना परत परत आयकोन आयकोन भावार्थ जाता कितल्या फाटी आयकात हांव तितले आमकां ताची समजणी मेळटा प्रेज गॉड कोणाक कांय मिनी विचारूंक आसा की कांय टेस्टामनी आसात न्ही
प्रेज गॉड. फादर काही सांगू असाय फादर ब्रदर. बरें आसलें ब्रदर. बरें म्हणल्यार गॉड प्रेज द असले. लॉर्ड. गॉड न्ही निजा एक तो विशय प्रेज गॉड. ते म्हाकाय बरें जालें ते नामांतरणी वय वय आमी तुम्ही तेंच सांगता. कन्फ्युज करना परदेशी म्हणटा आनी की वय होय तशें जाल्लें न्हय. तशें म्हणल्यार आमकां आमी कांय देवाक खुशी जायना म्हाका भोगता. वय 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 देवाक मस्त बेजार आहे भोगता. तर हांवें काले केलें म्हज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत वय आमकां आनी कितें परदेशी करून दवरलां गी. आमकां विदेश म्हणून गोत्तो ना न्ही की. आमी वय आमी विदेश निजं गितान बोलतना कितले हे आसा न्ही गी इफेक्ट. वय आनी वय हांव पातकी नित्यवंत जाल्ले सांगचे उणें. वय आनी परदेशी न्ही आतां आमकां नवो स्वभाव नवी रचना देवाचें नित्यवंतपण सोडवण लाभल्या ह्यो वय पुरा त्यो जाग्यार ते उतरां पडल्याक देवाकार म्हणत आमी आतां. वय 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 ते आमची चिंता बदलाचे. वय वय चिंता बदलाची. चिंता बदलूंक उतरांय बदलाचे पडटात न्ही गे. वय 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 आतां उतरां बदलूनच आमकां थोडे बडे आदली चिन्ना इफेक्ट पडटात जाल्यार उतरांत बदली नासतना न्ही गे. वय करेक्ट. हय देखून बदलल्याक देवाकार गा. वय प्रेज गॉड. हय देखून बरें जालें. ते विशय तो भारी एक इफेक्ट दितो रोमन्स 5 पळय. वय वय एका मनशा वरवीं आनी एका मनशा वरवीं. वय 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 सुरविले आदामा भितर आसल्या आतां आमी भायर आसली जेजू भितर रिगल्या आतां जेजू मात्र उरला. वय निमाण आदाम. वय उरला तो म्हळ्यार आतां ताज्या भितर आमी रिगल्या म्हणयेत वय गे. वय वय देखून तरी देवाक जेजू मात्र दिसता. वय तरी भावार्थान आमचे भावार्थान एक्झॅक्टली वय आमी सेन्स नॉलेज वचून न्ही कळटांत हांव जेजू भितर आसा. पयलीं आदाम भितर आहलो. करेक्ट. संवसाराक येताना भायर आयलो ताजेर हांव तो स्वभाव काडून आतां जेजू वय भितर हांव रिगला. वय वय आनी तो म्हज्या बदलेक ताणें पुरा केल्ल्या निमती आतां म्हजे पुरा ताणें कालें केला बत्ती केला म्हजे वय भितर वय पूर्ण. प्रेज प्रत्येकान नवो स्वभाव नवो जीव नवी रचना म्हाका केला. वय देवाचो भुरगो केला देवाकार का. येस प्रेज गॉड. येस ओके. आनी कोणाक आसा की काही सांगूंक या टेस्टामनी आसा की काही ना जाल्यार टायम जालो. प्रेज गॉड. रायट आमी निमाणें प्रार्थना करया. मंगळा बापा ह्या वर्त्या वेळा पासत आमी तुका अर्गां दिता. परत आयच्या दिसा हर एक घडये म्हणल्यार बरी पवित्रतेच्या शक्तीन तूं आमकां साहित्य सता उडापी करताय. वय जायत्या बड्डी आमच्या जिवितांत आमचेच बरेपण आमी उलोवन येताले. ते दळा आतां आमकां कळीं जालें तुजें नित्यवंतपण तुवें आमकां दिलाय. आमचें बरेपण न्ही हर एक ते धर्मांत जावन आसा. ते दळा आमी ते भावार्था सत मानता. त्याला मात्र आमच्या जिवितांत ते आमी अनुभव करूंक जाता आनी त्या प्रमाणे सुटकेचे जिवीत जिवंक जाता. म्हणल्यार सत तुवें आमकां तुज्या उतरां मरिफात उगडापे केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. ह्या तुज्या कृपे खातीर तुज्या मोगा खातीर तुज्या नित्यवंतपणा खातीर हर एका पासत आमी तुका अर्गां दिता. अशें हर एका वेळार आमी तुज्या सत्तेचेर वंदून ही सताची शिकोवण हेरांक दिवन हेरांनी हे उतार स्विकार करून तांणी सुटकेचे जिवीत अनुभव करूंक हर एकल्या फाव केल्ल्या पासत अर्गां दिता. अशें तुज्या नांवाक महिमा जावन मागता. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन. आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. येस प्रेज गॉड. मिनिस्तांक थँक्यू व्हेरी मच. फाल्यां आमी परत मेळया. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड.